सुप्रीम कोर्टान हायवे सावन 500 मिटरां वेली सोरो विकपी शॉपां बंद करपाचो आदेश दिला। गोयच्या एक्सायज खात्यान हायवे कुशीची सोरो विकपी शॉपां बंद करूंक सांगली। एक्सायज खात्यान एरियल आवाड धरून अंतर मेजलां। हे एरियल डिमार्केशन सुमार 300 शॉपांक बांदलां। हे पळयात पणजेचे हायवे लागसार एका लिकर शॉपाचे अंतर। एक्सायजान मांडवी पुला कडल्यान एरियल अंतर मेजलां आनी तें 500 मिटरां भितर दिसता। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश सांगता सोरो विकपी शॉप इजिली एक्सेसिबल आसूंक फावना। पणजेची कांय सोरो लिकर शॉपां पणजे शारा भितर आसात। हायवे वेल्यान कोणाकूय त्या शॉपांत वचून कितें घेवपाचें आसत तर ताका 2 किलोमीटर तरी वचचें पडटा। तशें पळोवंक गेल्यार ती इजिली एक्सेसिबल थारानात, पूण एक्सायज खात्यान एरियल अंतर मेजला ताका लागून ती शॉपां तातूंत चल्ली। शॉपवाले म्हणटात सरकारान ह्या गजालीत लक्ष घालचें। आता सुप्रीम कोर्टाक ऑर्डर येयल्या की वायन शॉपां विदन 500 मिटर्स बॅन, पूण म्हाका हांव हिंगा धंदो करता आतां 18 वर्सां जालीं। ह्या धंद्यान आतां दरम्यान आतां म्हाका शॉप बंद करचें पडटा आनी म्हाजें म्हणप आसा की म्हाजी शॉप 500 मिटर्स बॅनान येना। म्हाजी मोटरेबल रोड यूज केल्यार गाडी घेवन येवपाक शकता जाल्यार म्हाज्या शॉपार 2 किलोमीटर वयर जाता। आनी म्हाका रिक्वेस्ट करपाचें गव्हर्मेंटाक आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीजांक प्लीज म्हाका म्हाज्या आहल्या मनशांक आनी दुसरे वायन शॉप म्हाज्या एरियान हेल्प करपाक आमकां टू गिव अस रिलीफ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बॅन। एक्सायजान एरियल आवाड पद्दत वापरिल्ल्यान शॉपांक फटको बसला। ही पळय सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा न्ही, ते म्हणटा कितें की शॉप्स आसा पळय लिकर शॉप दे शूड नॉट बी विदीन द डिस्टन्स ऑफ 500 मिटर्स। आनी ते डिस्टन्स म्हणजे ते रेडियस म्हणना। जर ते रेडियस म्हणलें जाल्यार एक 500 मिटरान आमी येवंक शकता, पण डिस्टन्स कवर करपाक हो जो रोड ब्रिजा वयल्यान देंवता सकयल तो चलोन किंवा गाडयेन येवंक जाय। तशें ताका अशी वोल्तां लागता आनी कटूय लागता असो, आनी तो असो येता आसतना हेवटेन ब्रिजा कडेन पावच्या पयलीं आनीक हे म्हाका आनी एक 300 मेत्र मेळटा हें करपाक। म्हणून तशें पळोवंक गेल्यार मागीर 600 मेत्र जाता। आनी तशें हांवें तें एप्लिकेशन एक्सायज डिपार्टमेंटाक दिल्लेलें आसा। म्हाका सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती म्हाका म्हाज्या शॉपाक किंवा ती ब्रिजाच्या सकयल जी शॉपां आसा पाटे त्या शॉपांक एप्लिकेबल ना अशें आमकां दिसता। पर्वरी नॅशनल हायवे कडची सगळीं शॉपां 12 बंद केल्यात। तशेंच चौगाम रोडा वेली कांय 12 बंद केल्यात। ती खंय हायवे सावन 500 मिटरांचेर आसात। एक्सायजान एरियल अंतर मेजिल्ल्यान ते शॉपवाले गेले। प्रुडंटान अंतर मेजलें तेन्ना 1 किलोमीटर जालें। ती शॉपां हायवे वेल्यान इजिली एक्सेसिबल ना आनी विजिबलूय ना। दुसरे वाटेन एक्सपर्ट्स म्हणटात अंतर हें एरियल पद्दतीनूच मेजपाचें, तेंच सारकें। Visibility has been mentioned, accessibility has been mentioned, and situation of 500 meters from the outer edge has been mentioned. Now, visibility from the national highway or state highway has no distance. Similarly, accessibility from national or state highway has no distance. This location is the only one which has got a distance. And if the location is 500 meters, it would be radial. And you are right in saying that the state excise department, if it is following the radial distance, it is correct. The measurement of the distance would always be an aerial distance, which means the radius in the manner in which the excise department is correctly carrying out. एक्सायज खातें म्हणटा सुप्रीम कोर्टान अंतर मेजूंक सांगलां, पूण कशें मेजप तें सांगूंक ना। खातें लायसन दितना आवाड पद्दतूच वापरता, म्हणून तांणी एरियल आवाड पद्दतीन अंतर मेजलां। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।